स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। हे सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। पहिले सगळे श्रोते जनांक वंदन करचेस म्हाका। इथे म्हणाले तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। जय जय रघुवीर समर्थ। हे समर्थांनी श्रोत्यांगल स्तवनान तू म्हणलेलो हो श्लोक असो तावळी आमकां म्हणच्यान तांतू कमी पण काय ना आणि इट इज अ फॅक्ट की श्रोत्यान तुची परमेश्वर बशील असो आणि तोच आमकां प्रेरणा दिता उलोवच्याक। त्यामुळे ती तांकां पयलीं वंदन श्रोते माय बाप। आता आज आम्ही पहिले मनाचे श्लोक घेऊया। आजी 106 म्हळ्यार 106 नंबर। पहिले पंथकल घेतिले विवेके क्रिया आपुली पालटावी अति आदरे शुद्ध क्रिया धरावी जनी बोलण्या सारिखे चाल बापा
मना कल्पना सोडी संसार तापा. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थांनी आमगेल्या प्रत्येक पंथा विवेकाचेर जोर दिला. विवेक म्हळ्यार कळ्ळें की योग्य विचार करून वागचें, ताका विवेक म्हणटा ती. कशी पुणी मना आयल तशी कसले पुणी करचें हाका विवेक म्हणना ती. तरी विवेकाचेर जोर दिला. विवेक करून आपण हें कल करतस, जे काही करतस तें बरोबर करतस की ना, आपण शुद्ध क्रिया करतस की ना हें पळोवन तांणी त्या प्रमाणे आपणा क्रिया बदलका. चुकलेले असल्यारी आमी बदलका, स्वताक बदलची तयारी दवरका. आनी तेंच मुख्य साधक आगलें एक लक्षण असं की तो स्वताक बदलची तागेली तयारी आसता. मुमुक्षुक स्वताक बदलका म्हूण दिसता जाल्यार म्हळ्यार ताका तागेली चुक कळटा ती, पण ताका वाट मेळना जाल्यार जेन्ना तो साधक जातकी त्या वेळार ताका कोणें पूण एक मार्गदर्शक आसता आनी तागेल हातून मार्गदर्शना अंडर ताका दिसता की आपणागेल खरेंची क्रिया पालटका म्हळ्यार कळ्ळें की बदलका, आपणे स्वताक बदलका. आनी जे कल करता ती तातूंत कस लावन आपण कल करतस, कल खातीर करतस, हाज्यान म्हाका कल मेळचेस हें बरोबर आसता. एक सादें उल्लोंच म्हळ्यार तरके कसलें करता की विवेकाची ठरेल ओल ऐसे बोलावे बोल. आतां हें उल्लोंच अगत्य स्वे. हें जें उलयतस आपण तें सत्य स्वे की ताजे कोणाकय कले फायद जायशी आसवे की नुकसान जातस. कोणाक ताजे मीत वायट दिसना मग हे सगळे विचार करून की अशीच एक टायम कलेपणी उल्लोंच म्हूण उल्लोंच अशी केन्नाय कोर नये म्हूण समर्थ सांगतात. आनी तेमी आमी जे दुसऱ्यांक सांगतात ते स्वता करात. हें जायना पळय तांणी सांगलें मना कल्पना सोडी संसार तापा. हे संवसारांत तापूची तांत तूं कल्पना करता बसची न्ही. डे ड्रिम्स म्हणा, डे कल म्हणटात ताका, हायलायट्स लो लायट्स सगळे दिवसाचे, डिप्रेशन म्हळें हाय प्रेशर म्हळें कलें तें सगळें करचें सोडून दियात. कल्पनेंत राबू नाका ती. बी प्रेझेंट इन प्रेझेंट टेन्स. आनी त्या वेळार कल्ल करा ती की बरी स्नान संध्या करी एक निष्ठा. विवेके मना आवरी स्थान भ्रष्टा. दया सर्वभूती जया मानवाला. सदा प्रेमळू भक्ती भावे निवाला. जय जय रघुवीर समर्थ. ते सांगतात आमी एक कडेन सत्संग करतात तर तांगेल गुरून तांकां कल प्रॅक्टीस करचे सांगलें. आतां सगळे शॉर्ट फॉर्माचे युग आसा. तांकां सांगलें SDM प्रॅक्टीस SDM. आतां SDM म्हळ्यार कळ्ळें सत्संग, डिसिप्लिन्ड लायफ आनी मेडिटेशन. प्रॅक्टीस दीज 3 थिंग्स म्हळ्यार मात्र तुमच्यान तूं पालट जातलो. म्हळ्यार कळ्ळें तुमचो स्वभाव बदलतलो, तुमगेले वायट गूण वतले, बरे गूण येतले. आनी ताजेर निश्ठ दवरात ह्या हाजेर. तर बरी स्नान संध्या करी एक निष्ठा म्हळ्यार कळ्ळें थोडें डिसिप्लीन म्हळ्यार ठरावीक वेळेर न्हांवचें करचें, आपणाल काम करून घेवची आनी एक निश्ठेन मनाक आवरात आपण कसले करूं गेल्यार हें आत्त गरज आसवे, आत्त कल करचें अगत्य स. आनी तेमी ती आपण खंय भक्ती मार्गार्थान डेविएट जायना मग. आवरी स्थान भ्रश्ट. आपणा जागेर तान आपण भ्रश्ट जावन दुसरी कडेन वच. भ्रश्ट म्हळ्यार नुस्तें वायट जावचें न्ही, भ्रश्ट जावचें म्हळ्यार तरी आपण डेविएट जायना मग, मार्ग चुकून विंगड मार्गाचेर वचना मग. कळ्ळें म्हळ्यार शिकोवन दितले मस्त आसता ती. जाल्यार समर्थ सांगतात ऐकावे मनाचे परी करावे जनात. ऐकावे जनाचे परी करावे मनाचे. आनी त्या मनाक शिस्तींत वागच्या पयलीं ट्रेनिंग दिवंका तरी मात्र तो मन विवेक करूं शकता. आनी तें कशें ट्रेनिंग दिवचें तर सतत नामस्मरणांतून, सतत अनुसंधानांत राबून आपण बरोबर मार्गार चलतस की ना हें करता. हें नामस्मरणान कल्ली जायना मंडळी. ते सगळे सब दुखो की एक दवाख तशें नामस्मरण आसा. ताजी मी ती आमगेल्या मनांत एक नमन्या दय निर्माण जाता लोकां बद्दल, बरी भावना निर्माण जाता, सगळ्यांतून गूण दिसका लागता ती. आतां हें पळय हो साधक जो निर्माण जाला तो पयलीं बद्ध आशिल्लो. आपण कोणकी बांदल्या म्हणले हे कल्पनेन तूं तो सबंद प्रपंचांत आकंठ बुडलेलो.
नांका वयर ते गेलेले उदक मात्या वेल्यान वच्चा लागले. तसले ताका मात्या वेल्यान वच्चा लागना पडे खंय की धडपडून जागी जालतो. अरे मगल कल की चुकता म्हण. आनी तावळी कल्ले चुकता हें कोणे पुणी सांगका ही ताका ओढ लागली. तावळी ताण सत्संग केलो. म्हळ्यार कळलें SDM प्रॅक्टीस SDM म्हळ्यार कळलें की सत्संगाक वच्चा लागलो. ताका दिसलें, ताका कळलें की आपणाक चुकता जाल्यार आपण कोण आपणाक मार्गार हाडटले. तरी तांणी सांगलें की एक संत मंडळीन जावन बसच्या लागलो. तांणी सांगलें तूं नाम घे चेडा, नामान सगळें साध्य जाता. त्या नामान इतलें ट्रान्सफॉर्मेशन जालें ताज्यान की ज्या मनशाक पळयल कडेन लोकांक चुक्क दिसताल की तांकां ताणें आपलें म्हणच्या सुरू केलें. इत्याक तांतूल आतां ताका बरे गूण दिसच्या लागले, सगळे बरे गूण दिसच्या लागले आनी तांचे बद्दल आपलें पण दिसच्या लागलें. प्रत्येकान शिकचे सारकें हें ताका कळच्या लागलें. आनी तेमी खरेंच कोणाक कश्ट सती वाट सती तरी अयो देवा पाप म्हणलें एक दया निर्माण जाली तागेल्या मनांत. दया सर्वभूती जया मानवाला सदा प्रेमळू भक्तिभावे निवाला. दया ही हो दैवी गुण आसा कोणा बद्दल कळ्ळें. परमेश्वरागेल मनान जी कणव आसा, आमगे सद्गुरूंगेल मनान जी कणव आसा, नाजाल्यार आमी केन्नाय तांकां सवचे शिवाय तांणी कल्ल वायट केलें मागीर सगळे गुरूंक आमी समान तोलता ती. आनी तूं हो दुर्गूण आसा तो दुर्गूण आसा, आपण मात्र भोव बरो ह्या विचारांत आशिल्लो मनुश्य आतां प्रत्येकान बरें सोदूं लागलो. सगळे भूत म्हळ्यार हांगा भूत न्हय तरी प्रत्येक मानव प्रत्येक सृश्टीन ताका परमेश्वरागेल दय दिसच्या लागल्या. परमेश्वरागेल दय दिसच्या लागल्या. एक बीज अशी पेरलेलें उद्दां आपण कशी तें किरलायता. तुमकां तसत मुगा मोळे आमी भिजयता ती मूग भिजयले रात्री उद्दां काण दवरले. दुसरे दिवस ते चिके उगडले आनी ताका चिके अशी हालयली की ना चारडाक जिकयतात न्ही तशी आनी थोडे उदक अशी फापुळ्ळे अशी ते मोळके नुस्ते अशी वयर उबरले उद्दां पिवन घेवचेक. ही देवागेल करणी. प्रत्येकांत आमकां देव दिसच्या लागता. अयो पाप कितले ताण लागल्या न्ही तांकां म्हण अशी दिसच्या लागता. म्हळ्यार वनस्पतीन सुद्दां तांकां जीव आसता. तर प्रत्येकांत आमकां दय दिसच्या लागता आनी त्या वेळार तो भक्तिभाव परमेश्वरा बद्दलचो दाटून येता. आनी मागीर डिसिप्लिन्ड लायफ जावंका आमगेलें, तशी मेडिटेशन जावंका म्हळ्यार कळलें अनुसंधान जावंका. अनुसंधान कशी हें करता ती की एक सम खंय वचून थंय हेंचें करचें कळ्ळें. तांत एक खरेंच अगदी गोमटेची राधे गेल पद आसा. राध पाप कितलो तो कृष्ण सान आशिल्लो हांगा वचूलता वळी खंय गोकुळ सोण वचूलता वळी आनी तो परत केन्नाय येयनी. राधेचेर ताणें इतली प्रीत केली. राध म्हळ्यार भक्तीची मुर्ती. भक्ती धारा उपराटी जाली न्ही ती धाराची राध जाली. तावळ ती नित्य ताका तीन पेटयलें तूं खुशाल वच जाल्यार तूं म्हाका केन्नाय विसरच्या शकचोच ना. कितलें कॉन्फिडन्स आनी हांव तुका विसरची ना. तर ती कल करताली सांज जाली की म्हळ्यार अनुसंधान कशें आसता, प्रेमळ भक्तिभाव कशें आसता. ती यमुने कांठार वचून बसताली पाप. बट सांजेची ढळता ढळता बट सांजेची ढळता ढळता यमुने काठी सजते राधा. सावळ ओठी घुमता पावा कण कण होते विरते राधा विरते राधा. कधी राधिका कधी प्रेमिका विरक्त देही अभिसारिका. क्षणी गजल की क्षणात गाथा कोणाला नाही कळते राधा कोणाला नाही कळते राधा. तसं तो नामस्मरण घेतलो करतलो तो जो भक्त असो ताका कसली मनाची इतली पवित्र अवस्था. तो एक्चुअली कल्ल्या सांगात रममाण जाल्ला. ती राध जशी कृष्णाल हातूं रममाण जाली बुड्डून गेली ती कशी बुड्डिली तरी फुलात अत्तर दुधात साखर असेच मिलन जीवाशिवाचे तिक मनांत येता.
तुझ्या अंतरी रुजता रुजता, राध म्हणतात हे कृष्णा, तुझ्या अंतरी रुजता रुजता कुठे निराळी उरते राधा. परमेश्वरा, हे नामस्मरणाने हे सगळ्यांत बशिलो म्हाका तुंची दिश्चा लागला. हां, तावळी हांव खंय आनी मज्जा ती तुंची आसा, हांव खंय आतां विंगड उरले. तुका हें जायना तरी कृष्ण गोंदला जणू मनाला. तशी आमगेल मनाक आमगेल गुरुने गोंदून घेवंक आमगेल मनाचेर आमी त्या देवाक त्या गुरूंक आमी मनाचेर गोंदून घेवंक म्हळ्यार कल जाता एकनिश्ठा. एकनिश्ठा बरी स्नान संध्या कोण केल्यारय बरें, डिसिप्लीन आसता म्हळ्यार शुद्ध आसता म्हळ्या खातीर. आनी करी एकनिश्ठा. ते कृष्ण गोंदला जणू मनाला आनी तनाला गोकुळ बेडी. तिक पाप गोकुळांतल्यान भायर वचूं शकनाशिल्ली ती. आनी तो खंय खंय पावलो, द्वारकेक पावलो आनी युद्धांत पावलो, हांतू पावलो तांतू पावलो. हां, आनी ही पाप हांगा गोकुळांतू सगळ्यासाठी जळता जळता भक्तीसाठी विजते राधा. तशी त्या हाजे खातीर तो साधक न्ही फक्त कसले खातीर काम करता तरी ह्या भक्तिभावा खातीर. आपणाक त्या देवांतू त्या कृष्णांतू त्या राम तत्वांतू म्हाका एक जावचें आसा, त्या गुरू तत्वांत म्हाका एक जावचें आसा म्हळ खातीर ही सगळी साधना, सत्संग, डिसिप्लीन, मेडिटेशन. मेडिटेशन म्हळ्यार कळ्ळें की एक अनुसंधान. अनुसंधान म्हळ्यार कळ्ळें सतत संधान, गेट कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड. हें डिसिप्लीन केन्नाय रिमेन कनेक्टेड. आनी कनेक्टेड आसले की आप्यापीची आतां एक ते हाजी लायन आसता दिव्यांची, तर ती जर सम आसली न्ही, इफ यू गेट कनेक्ट प्रॉपरली, एक ऑन करचे भितर सगळे दिवे पेट्टात. तशी इफ वी गेट कनेक्टेड, आमी देवाल्या कनेक्ट जाल्यार कल जाता दया सर्वभूती जया मानवाला, सदा प्रेमळू भक्ती भावे निवाला. ताकल मनात सगळ्यां बद्दल दय निर्माण जाता. हां, मात्र न्ही आपोआप एक प्रेम अशी उभर येता आनी तो कृष्णूची दिश्चा लागता. प्रत्येकांतू तो राम दिश्चा लागता, भक्तिभाव जागृत जाता आनी तांतू तो एक जावन वता. तशी जा हे साधका, तशी जा म्हूण समर्थ सांगता सती. हां, जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्याक वळी हांवें. श्रोते हो, गेलपंता साधक या विशयाचेर मस्तितलो स्वाध्याय जालेलो. ती साधकागल लक्षण इन नटशेल परत चिकेची रिकाप घेऊया आमी. हां, आणि दशक 5 समास 9 हांतू श्री समर्थ हे साधक लक्षण कशी सांगता ती लक्ष दिवन आयकुया आमी. हां, साधक अवस्था ही चिरंजीव मनाची अवस्था जावंका. म्हळ्यार कळ्ळें, सिद्ध जालेल्या मनशान सुद्दां साधन सोड नये. जो साधन करता तो साधक. जो साधच्या इच्छेन मुखार मुखार वतकी तो साधक. ज्या मनशागेल प्रवास सुरू जाला जाल्यार एंड जायनी तो साधक. एंड जायना पण सुद्दां तागल मनांत इतले कण दाटून येता बाकीच्या बद्दल की अशी तो उपराटी फिरता आनी मदतीच हात मुखार करता. आनी बाकीच साधकां सांगता यो मा, हे पळय ह्या बाजून यो, ह्या बाजून बरेंच पळय, थंय चिक्कोल आसा, त्या बाजून उद्दा भरल्या, थंय वचूं नाका, हांगा दरड कोसळ्ळ्या, पडशी बिडशी, थंय वचूं नाका, अशी चिक्की टुणकन उडकी मारी आनी यो, हांव तुका हात दिता, यो यो. आनी एकमेकांक ते मदत करता. ती बाकीच साधकांकय तोच गुरू जाता पाविलो आनी तरी स्वता गुरू म्हणून घेना तो. हांव हें गुरूंगल काम करतस अशी समजून तो साधक बाकीच्यांक सुद्दां मदत करता. तेमी ती तागल साधक अवस्था ही चिरंजीव, ही मनाची अवस्था हनुमंतागली असं. तो हनुमंत अजुनी ते चिरंजीव कलमी ती, तर ही साधकागल अवस्था चिरंजीव असं. तेमी हनुमंतय चिरंजीव असं. तर त्या साधकागल लक्षण कली सांगिल्ली. गेलपंता गुरूंगल हांतू कल पार्ट म्हूण सांगिल्लें. गुरूंचेरी अनन्य श्रद्धा आनी विश्वास जावंका. हां, जाल्यार आमगेल पार्ट कल जावंका. हां, आमगेल साधकांगेल कल जावंका. कश्ट काडची मनाची तयारी आसका. अगदी इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोझीस. साधन करची म्हळ्यार इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोझीस. मस्त कश्ट काडका लागता ती.
आपणागले आत्मज्ञान जावं का ह्या ध्येयाचे आम्ही सतत अनुसंधान दवरका. तशी गुरूंगेल सुद्धा सतत अनुसंधान दवरका. सगळे वेळार गुरू आमकां प्रत्यक्ष वचून मेळच्या जाता म्हूण सांगू जायना. खास करून आतां हाजे दिवसांत तूं कल तें लॉकडावन हें तें खंय आमी मेळटा ती जाल्यार गुरू पावपा आमकां संपर्क सादूक पळयता आसती. तांकां आमगेल कणव कितली ते म्हणटा ती तांगेल गुरूंगल कार्य ते करता आसती म्हूण तावळ सांगिल वरी. ते सिद्ध पदा पावना पण सुद्दां साधकची चिरंजीव मनाची अवस्था तशी. आणि त्या गुरूंगल मार्गदर्शना प्रमाणे आम्ही चलका. एक मुमुक्षुने साधक जाले नंतर कश चलका तर आम्ही सिरियसली करणे कले जाल्यार सिरियसली म्हळ्यार भित्त भित्त करणे भंय सोड दिवका इत्याक तर गुरू आसती मागशी गुरू सांगात आसती जाल्यार प्रामाणीकपणाने आमगें साधना ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ ऑनेस्ट टू अवर कॉन्शियन्स. आणि ते तांणी शिकयल तशी मार्गक्रमण करत रावका. परीक्षा येईल तावळी अभ्यास करू बसची न्ही रात्रभरी. नित्य परीक्षा आसता गृहस्थाश्रमांत हें अगदी बरें आसा की नित्य परीक्षा. ते चाटे कोचिंग क्लास म्हूण खंयची आसता तशी नित्य परीक्षा आसता. अभ्यास म्हूण विंगड करूंक ताका वेळूच आसना. कम वॉट मे साधन सोडची ना. आतां हें आयकना पण आमी मूळ दासबोधाक वळया. इत्या म्हळ्यार हे दासबोधांक साधक निरूपण म्हूण जें दिल्लें आनी लक्षण तें समर्थांगेल आत्मचरित्रशें आसा. तांतू तांगेले सरस्वती तांगेले लेखणीन तांक कशी झर 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 येता आसत. तांगेल मनांतली विचार ती सरस्वती कशी हाडयता हें भोवची कोमटें आसा. तेमी ती आमी ताजे बद्दल पयलें बेलसरे हे के.व्ही. बेलसरे म्हणून राम भक्त तांणी कल सांगल्या ताजे बद्दल तें आमी पयलीं पळोवया. ते त्या समर्थां बद्दल म्हणटा ती की मुमुक्षुगल लक्षण सांगतना श्री समर्थांनी अखेरीक सत्संगतीचेरीच भर दिला. हें कळ्ळें आसतलें थंय. ताजें कारण कळ्ळें की प्रापंचीक दुख्खांच जेन्ना चटक बसता मनशाक अगदी तापत्रय पुरें जाण वता मन. त्या वेळार संवसारांत कसले वर न्ही अपूर्ण आसा संवसारू हें जेन्ना जाणयता त्या वेळार तो बद्धागल तो मुमुक्षू जावच्याक सूर जाता. मुमुक्षू जाता म्हळ्यार कळ जाता ताका आपणाक चुक्क कळटा ते आपण कितलो अपूर्ण आसा. आपणच हळो म्हूण गच्चीर वचून बशील मनशाक यो कोणपणी म्हाका तोग्गू हाडा ती तोग्गू धाणकन उडकी मारता तो मेल्ल्यार मेल्लो हरकत ना जाल्यार आपणाक मूळ धरून सूर करचें आसा म्हणून उडकी मारता. आनी त्या वेळार ताका आपणागल दोश स्पश्टपणान दिसच्या लागता. प्रापंचीक ध्येय तागेल कलकल आशिल्ली आकांक्षा आशिल्ल्यो हांव अमूक जातलो हो मिनिस्टर जातलो तें हें करतलो इतले बंगले बांदतलो. ते एक कवीत आशिल्ली गणपत वाणी बिडी पिताना चावायाचा नुसतीच काडी आणि म्हणायचा मनाशीच की या जागेवर बांधीन माडी. तशी म्हणता म्हणता गणपत वाणी बिडी पिता पिताना मरून गेला. तशी बद्ध लोक 80% लोकांतले कितले लोक तशी मोर वतात जाल्यार जे थोडे पूर्व सुकृत घेवन आयिल्ले आसतात ते मुमुक्षू जातात. म्हळ्यार तांकां आपणाक चूक कळून येता. आनी मुमुक्षू कल पयल कल जाता की ते सत्संग करचे लागतात. तांकां अरे आपणाक चुकलें म्हळ्यार आपणाक ध्येयाची चुकल्या मुख्य. आपणाक विरार चर्च गेट वचचें आशिल्लें आपण विरार वचची ट्रेनान बसलां तेमीच विरार पावलो. आतां परत चर्च गेट कशी वचचें म्हण कोणाक पण विचारका म्हूण दिसता. ताका सत्संग करची म्हणटा ती. तो गोत्त आशिल्ल्यांक हांकां तांकां विचारून घेता. मागशी कोणाक आपण म्हळें आपणाक घोड्याक 5 पांय कोणाक विचारका अशें ताका दिसनाशिल्लें वय की न्ही. त्या वेळार प्रापंचीक ध्येय आनी तागेल ज्यो कलकल आकांक्षा आशिल्ल्यो हें जाय तें जाय सगळें फ्युटायल दिसता ताका. ह्या प्रपंचान कसलें सूख ना जाल्यार इतलें थंय मेळता आशिल्लें न्ही म्हाका कसलें मेळ न्ही म्हूण दिसता. हें ज्ञान कितलें बेगी जाल्लें तितलें बरें. म्हळ्यार मुमुक्षू जाल्यार ताका मस्त आनी मुखारी साधन करचें आसा. त्यावेळी आत्मज्ञानाचें ध्येय ताका दिसता हें कल्की एक आत्मज्ञान म्हूण आसता म्हळ्यार हाजे परे आशिल्लें. ते सत्संगान जेन्ना तो वता तावळी ते संत सांगता ती अरे बाबा हे प्रपंचान कसलें दवर न्ही श्रेय आसा पळय भगवंतांत एक जावंका. आनी ताका तें जावच्याक तुका आत्मज्ञान जावंका. तूं बांदील ना तूं मुक्तच आसा जाल्यार तुगेलो हो फट्टी मी आसा पळय हांव हांव म्हूण ताका चिके
तो निवासून उडयलस ताका पयले हें करी, ताका चीत करी, ताका मार घाली आणि खरो मी आस पळय ताका राज्यार बसय. जशी रावणाक अहंकारा मारून श्रीरामाने बिभीषणाक राज्यार बसयल्लो कल खातीर आनी ताका चिरंजीव सुद्दां केलो. इत्याक तो एक राक्षस आशिल्लो न्ही. जाल्यार राक्षसांतू जशी हें आसता सगळे विशारी सर्पांनी वेडलेले हातू सुद्दां केतकी आनी हें उगयता कळ्ळें. चंदना झाड परमळीची तशी तो बिभीषण आशिल्लो. आनी ताका कल काम दिलें श्रीरामाने की सगळ्यांक जे वायटपण आस म्हळ्यार असुर म्हळ्यार तांकां हें ना, असुर्याम रमनते म्हळ्यार सगळे देहाच्या हातूच जे रमण करता ती फक्त आपणा देह आनी देहाचे चोचले. तसल्यांक जे वायट गूण आसा ती त्या खळांची व्यंकटी सांड थंय राबून तूं त्या राक्षसांत राबून तुका तांगेले गुर्त आस तर तांकां तूं आपले करून घेता. तुला वायट गूण काण तांकां बरे मार्गार हाड देवा म्हणून ताका बिभीषणाक सांगल्या. तशी हांग वचना पडे संत संगतीक वचना पडे. संत मस्त जाण आसता ती खंय किर्तन जाता खंय हें जाता थंय तो वचून बसता मुमुक्षू पाप. त्या वेळार सगळे संत सांगता ती तुका जाय गुरू जाय आनी आत्मज्ञान हें आमगेलें ध्येय आसता. तर हें संत संगती केल्ल्यार मात्र हें ध्येय आमगेलें निश्चित जाता. कड्डेरी ताका मनांत येता भंय बा हें ध्येय गांठचें हांवें निश्चितपणाने मगल मार्ग होच आसा आनी ह्याची मार्गार आपण चलतलो आनी त्या मार्गांत रावचो अभ्यास म्हाका करचो आसा म्हूण तो फुल्ल तयारी निशी जशी हिमालय चडू वतना सगळी तयारी करतात न्ही तशी तो मनाची तयारी करता. तो शूरवीर जाता, आळस झटकता आनी संतां लागीं अनुसंधानाची विद्या शिकच्या लागता. संतांले येवन शिकता कल्लें तर हें आत्मज्ञानाचें अनुसंधान कशें दवरचें म्हळ्यार कल्लें. अनुसंधान दवरचें म्हळ्यार कल्लें म्हाका ज्या मनशाक दिसतालें हांव म्हळ्यार फक्त देह आनी हो देह म्हळ्यारच हांव बाकी म्हाका कल्लें अस्तित्व ना. तशी ना बा हांव म्हळ्यार देह न्हय पयलीं तरी तर हांव त्या देहांत आशिल्लो देही जो आसा तो हांव हाजें अनुसंधान. हांव म्हळ्यार आत्मा आनंद स्वरूप तेजोमुर्ती आनी शांत सगळें तसलो तो आत्म हांव हाजे सतत अभ्यास करचो. आनी अभ्यास कशी करचो नाम घेवच्या बशिल्लो सुद्दां श्वास सांगता तो पळय म्हाका सांगता सह अहम अहम सा सोहम सोहम हांवच तोच हांव अहम सह अहम तो सांगता. ताचो अभ्यास तें अनुसंधान करचें कडेन संतांगेर लागीं बैसून हें आनी कशें अनुसंधान शिकयेद अष्टमुर्ती उपासना करची. आनी अनुसंधान म्हळ्यार कल्लें सगळें हें सार असार म्हळ्यार कल्लें हें शिकून घेवचें पुराय. तरी हांव देहची ह्या भावनेंत राबिल्लो तो साधक आतां हांव आत्माचें आसा. हांव फक्त आत्मा आसा. हें बाकी सगळें फ्युटायल आसा, फट्टी आसा, मिथ्या आसा, नश्वर आसा. फट्टी म्हळ्यार आतां दिसता वय खरें दिसता जाल्यार हांवें एक सप्पनचें आसा हें नाश जावचें आसा, नश्वर आसा. तरी हांव स्वताच ईश्वर आसा. हांव मीच म्हाज्या जिवनाचा शिल्पकार खंय. तशी हांवांची मगलें आयुश्य हांव घडयतलो कळ्ळें. म्हळ्यार हांव आत्मा आसा ह्या भावनेन तूं राबचो तो अभ्यास करूं लागता साधक. आनी देहाचें अनुसंधान इतले दिवस करतालो न्ही म्हळ्यार मगल देह म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय मगल चेडवां खातीर जाय मगल नातरां खातीर जाय हांचे खातीर प्रॉपर्टी जाय कसलें कोणा खातीर न्हय जाल्यार तरी कलेक्शन करूंक जाय. कोण म्हाका बरें म्हणटा तांचल्या मात्र हांव बरें करून वागचें असलो जो आशिल्लो तो आतां कल करता देहाचेर आनी दृश्याचेर सहज तो रमतालो मनाने. तो आतां सतत अभ्यासाने त्या भितर आशिल्ल्या आत्म्या लागीं आनी आपणाल खरें स्वरूप हांव कोण हांव खंय थावन आयलां म्हाका खंय वचचें आसा हें सगळें दोन अखंड धारणा करच्या लागता. ताची धारण म्हळ्यार तो ड्रेस कोड करता. ते इंद्रियांत पसरलेलें मन तो वट्टू करता गोळ कोण करून तागेले हृदयांतू तो तें एक हें न्ही तें मन घट्टी धरून दवरता आनी तांतून नित्य प्रयत्न करता की हांव आत्मा आसा हांव आत्मा आसा हांव आत्मा आसा. म्हाका कोणें बांदून घालना
हे सगळे हे मग नाक म्हळ्यार हांव न्हय, मग कान म्हळ्यार हांव न्हय, मग दोळ म्हळ्यार हांव न्हय, जाल्यार डोळ्यांनी बघतो ध्वनी परिसतो, कानी पदी चालतो, जिव्हेने रस चाखतो, मधुरही वाचे आम्ही बोलतो. हातांनी बहुसाल काम करीतो, विश्रांती ही घ्यावया, घेतो झोप सुखे, फिरून उठतो, ही ईश्वराची दया. प्रति एकांत ईश्वरागल दय ताका दिसच्या लागता आणि ताजे अनुसंधान जाता. तो साधक. आत्ता आमी दोळ चिम्मी करून तुमी बैसाती आणि दोळ चिम्मी म्हळ्यार न्हीद काडनाका ती, तरी जागरूक आसा ती. आणि ताजेंच एक मेडिटेशन्स आहे, तांतूच रममाण जाय ती. हे हांव वाचतां. समास 9 दशक 5 समास 9 साधक निरूपण. ते प्रत्यक्ष समर्थांगेल भास कशेंच पळयात. अरे आमकां जर दिसलें अरे वा हांव कितलें गोमटे कवीत करतां, हांव कितलें गोमटे निरूपण करतां म्हळ्यार तो गर्व घालून चाक हें वाचका आनी हाचें अनुसंधान करका म्हळ्यार कळटा आमी खंय आसा ती म्हणून. समास 9 साधक निरूपण. श्रीराम मागा मुमुक्षाचे लक्षण, संकेते केले कथन, आता परिसा सावधान, साधक तो कैसा श्रीराम. ह्या समासाचे पहिले 31व्यांतून तांणी साधकाची लक्षण सांगलें. साधक पहिले साधका लक्षण कल्लेस का ती की तो कशेंच का तागेल गूण म्हळ्यार कशी वागता ताणें. आणि हे वाक्का कशी म्हळ्यार तांणी वागून दाखयलें. ते आदर्श साधक आशिल्ले. तांकां शिकोवच्याक सुद्दां पाप श्री राम म्हळ्यार निर्गुण अवतार देवालो. सगूण साकार एकपण जालेले ताका जप दितना. ताजे नंतर हे 12 वर्सां चेडूं येवन साधन करच्या लागले आणि रामाक एकलव्यावरी श्री रामाक दोळ्या मुखार ताजे अनुसंधान दवरून तो मनुष्य साधन करता. येरा गबाळ्याचे काम नोहे, तेथे पाहिजे जातीचे. कशी ताणे केल्ले, ताणे कल्ल केले, जे केले ते सांगितले, आधी केले मग सांगितले. सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. अधिष्ठान म्हळ्यार आधार. भगवंताला आधार बेसच का आणि ताजेर आमगेल परमार्थ भक्कम उबरता. त्यामी ती ते म्हणटा ती ते कशी म्हणटा ती ते तांगेल आत्मचरित्रच, तांणी केलेलं साधन ते सांगतस ती कशी करू जाता म्हणून. ते आमचे खातीर सांगतसत, फक्त म्हाका सांगतसत अशी भाव दवरून आमी आयकुया. हांवें आयकता. श्रीराम मागा मुमुक्षाचे लक्षण, संकेते केले कथन, आता परिसा सावधान, साधक तो कैसा श्रीराम. अवगुणाचा करुनी त्याग, जेणे धरिला संत संग, तयासी बोलिजे मग साधक ऐसा श्रीराम. जो संतासी शरण गेला, संतजनी आश्वासिला. नुसते शरण वचनी, मस्त जण शरण वता ती, जाल्यार संत जनांनी ताका आपलं म्हणलं. जो संतासी शरण गेला, संतजनी आश्वासिला, मग तो साधक बोलिला ग्रंथांतरी. आता हांगा पाप हें तांणी आमकां मनाक एक उबारी येवंका म्हळ खातीर दिल्या. जाल्यार तांणी जेन्ना साधन सुरू केली तावळी इतली इजी पडली तांकां. पाप तांणी कितलें हें केलें की कशी म्हळ्यार आवसूक घर बिर सगळं सोडून 12 वर्सां चल्लं, धांवन येयल्लो, हातान कले पयस ना, कले ना, कपडा लत्त ना, कसले ना. आणि सबंद दिवस साधना म्हळ्यार फालपाल्या 4 घंटे उठून रात्री 10 घंटे ताई साधना करची. तावळ तांकां मनांत आयलें, तांणी विचार केलो, विवेक केलो, ही साधन करता जाल्यार आपणाक खंयची गोश्टी जाय ती कसले आपणे सुदृढ करता. एक तरी जान है तो जहान है. म्हळ्यार कळ्ळें की आपणे पहिले शरिरान सुदृढ जावंका म्हणून तांणी व्यायाम करूं सुरू केलो. सकाळीं उठून 4 ते 6 ते 1200 सुमार हें घालताले, कळ्ळें, सूर्य नमस्कार घालताले सतत. तांगेल कमावलें शरीर ते 12 वर्सां चेडूं 24 वर्सां जालो अशी मस्त एकदम राजबिंड तशी जालो. कोण्णेय ताजेरी फिद जातली. गोमटे कोण चलये सांगून येताले जातशील लग्न.
पण केल्ले ना तांगेल एकच लग्न जालें संलग्न जालें म्हळ्यार रामाले चरणा लागीं हां आनी त्या संलग्नतेने ताजें अनुसंधान दवरून हो साधक कशी वागलो हां तर ते कल्ले तांकां अडचण येली न्ही थंय पाप तांकां कल्ले खावचें मेळनाशिल्लें 5 कडेन भिक्षा मागचे भूक लागील तेन्ना 5 घरांत तेमे 5 मुश्क्यो त्या विंगड लोक विंगड कले कले दिताले ते हे पंजेंत गुंडाळ न्हू ते चमचमी खावचे सवय वायटी म्हूण तेका करताले एकडे करून ते थंयचे न्हंयेन तशी बुडयताले ती पंजी ते सगळें एक जाता न्ही ताजे बरबरे रस बरबरे हें ते उदकांत वता ती आनी ताजी बेचव जाता पण ते घेवन कच्चे जर असले ते हाजी पान्न बिन्न झाडां छोडोंड पान्न काडून ताजेर लावन उज्ज पेटोवन ताजेर ते भाजून खाताले नाजाल्यार शिजिल्लें जर आसत तर ताजी समज 3 भाग करचे एक त्या माशल्यांक कल्या म्हळ्यार आपण इतले त्यो माशलेपणां सांबाळून घेता ती नाजाल्यार मगल पाय पुरे खावन घालतशिल्ली आपण इतले सकाळ धोर न्हू दनपार 12 घंटे ते उदकांत राबता ते मातले आजू बाजू फिरतात पण म्हाका कले करना ती म्हाका खायना ती तांकां कले पडटा नाकव्या म्हणून एक भाग तांकां उदकांत उडोवचो दुसरो भाग पशु पक्षी किंवा कोण अतिथी येता तांकां दिवचे हां किड्या मुय्यां खातीर सुद्दां ते घालून दवरताले पक्षां खातीर घालून दवरताले आनी तिसरो जो भाग आसा तो रामाक नैवेद्य दाखोवन आपणे खावचो अशी आनी तरी हे गांवचे लोक म्हणचे लागले अरे हो माजला हाका कल्लें हाका कोणें भीक दिवं नाका ती हां इतलें हें जालां ताका कल्लें काम करचें ना नुस्तें भिक्षा मागता फिरता आसता तेवें उदकांत उडयत तो दिल्लेलें ताका कल्लें अन्नाची किंमत आसलें अन्न म्हळ्यार परब्रह्म व्हडले ब्राह्मण न्ही ते असले सुद्दां तावळे ताका इतलें वायट दिसतालें आनी 12 वर्स तपश्चर्या केली तर की रामागल भेट जाय न्ही तावळे तांकां मनांत आयलें की कल्लें जावंका शरीर तरी कमायलें मनान हें करता म्हण नामस्मरण तर मनान हें आनी बुद्धी जावंका निश्चय खंय जाता बुद्धींत जाता म्हूण तांणी समर्थांनी बुद्धी दे रघुनायका म्हण एक हें बरयल्या ते आमचे असले साधकां खातीर आसा युक्ती नाही बुद्धी नाही विद्या नाही विवंचिता नेणता भक्त मी तुझा बुद्धी दे रघुनायका मन हे आवरे ना की वासना वावडे सदा काही बरे पर म्हळायले तावळी वासन बसता कल्ल शिस्त स्वया पाप सांज चेडू न्ही 12 वर्सां चेडू तांकां दिसना हांवें कले खावंका म्हणून हां तावळी कल्पना धावते सऱ्या बुद्धी दे रघुनायका अन्न नाही वस्त्र नाही सौख्य नाही जनामध्ये आश्रयो पाहता नाही बुद्धी दे रघुनायका बोलता चालता येना कार्यभाग कळेची ना बहुत पीडिलो लोकी बुद्धी दे रघुनायका तुझा मी टोणपा झालो कष्टलो बहुता परी सौख्य ते पाहता नाही बुद्धी दे रघुनायका अरे नुस्तें म्हाका ते आमचे खातीर बरयता ती हं ते गोमटे बरयताले वाचताले सगळें करताले तांकां अर्थ कळटालो जाल्यार तांणी आमचे खातीर अती प्रार्थना केल्या बुद्धी दे रघुनायका आमगेल कशी अवस्था आसा नेटके लिहिता येना वाचिता चुकतो सदा अर्थ तो सांगता येना बुद्धी दे रघुनायका आतकल्ले स मस्त फंता कोणेय कले कीर्तन करता ती प्रवचन करता ती अरे बुवानी अशी कला म्हणलें हें अशी सांगूं नाशिल्लें हो शब्द वापरच बदला तो वापरल्यार बरें जाता आशिल्लें म्हणून कळ्ळें तरी तुमीच बुवो जाया ती हांगा राबून प्रवचन करा ती म्हळ्यार ना बा तें म्हाका खंय जमता म्हण हां तरी असलें एकावंटींग करचें एकावंट्स बरोवचे भारी इजी जाल्यार ऑडिटींग करचें इजी पयले एकावंट्स बरोवचे तेंच डिफिकल्ट कड्डे तातूंत चूक सोदचें भारी इजी तशी समर्थ म्हणटा ती तांकां कळटा नेटके लिहिता येना वाचिता चुकतो सदा अर्थ तो सांगता येना बुद्धी दे रघुनायका तरी गप्पपुडी बसची न्हय तेवें बैसना हांव प्रसंग वेळ तर्केना सुचेना दीर्घ सूचना खंय कशी वाक्का म्हणून कळना कोणाल्या मैत्री की राखता येना बुद्धी दे रघुनायका संसारी श्लाघ्यता नाही सर्व ही लोक हासती विसरू पडतो पोटी बुद्धी दे रघुनायका नित्य नित्य तेंच हांव हें करता तें करता चित्त दुश्चित होताय अरे तांणी म्हणलें कर की कल्लें हां
कसले म्हणून साधन करता लोक ताक हसताले कल्ले करता तो करता कले तरी पण एक सम व्यायाम करता असता बलदंड जाला आणि ताका दुसरी इतले धड धाकट असत आणि कले काम करूशिर तर कले काम करना अशी नमुन्याचे कळवे ते म्हणले की तांगे चित्त दुश्चित जाताले हां नाक्का कले करचे भो वायट दिसताले एक नमुन्या ब्लॅक होलशे म्हळ्यार एक एक खंता मन निराश जाताले तावळी नाक्का खंय वच्चे म्हण चित्त दुश्चित होता हे ताळतंत्र कळेची ना आळसू लागला पाठी बुद्धी दे रघुनायका कळे ना स्फूर्ती होईना आपदा लागली बहु प्रत्यही पोट सोडीना बुद्धी दे रघुनायका नाक्का म्हाका तो वायट दिसल्या हांव भिक्ष मागू वचना म्हणून बसचे एक जागेर जाल्यार पोट भूक लागता न्ही कडे गपचूप वचून कितले कमी पण घेवच्या कितले लोक हें करता ती तरी 5 कडे वचून भिक्ष मागून हाडची आणि तिवे फुकट करची ना कल मैं सांजी सगळ्यांक गोळ करून तांणी कले भागवत वाचून दाखय आणि करी हें करी हां तरी सुद्धा ते सांगता ती देईना पुरविना कोणी उगेच जन हासती लौकिक राखिता येना बुद्धी दे रघुनायका हा मग अवसूल तांचो प्रपंच सोड हांगायलो जाल्यार प्रपंचूय जायना परमार्थूय जायना हां आणि अशें दिसता की सगळे मल्याक शत्रुत्व पत्करलेली वारी वागता ती पिसुणे म्हणा शत्रू वाटती सर्वे कोणीही मजला नसे अरे समर्था तू दया सिंधू बुद्धी दे रघुनायका उदास वाटते जीवे आता जावे कुणीकडे हां तू भक्त वत्सला रामा बुद्धी दे रघुनायका एक ध्येय दवरून तू मेळ कामणा वांगायलो काया वाचा मनोभावे तुझा मी म्हणवी तसे अरे हे लाज तुझला माझी बुद्धी दे रघुनायका कळणवे तरी शेवटी ते सांगता ती कडतांक वाईट दिसता भक्त उदंड तुम्हाला आम्हाला कोण पुसते ब्रीद हे राखणे आधी बुद्धी दे रघुनायका हां रामदास म्हणे माझा संसार तुझ लागला संशयो वाटतो पोटी बुद्धी दे रघुनायका तुझ्याबद्दल सुद्धा म्हाका संशय येवचा लागला तू म्हाका पळयतस की ना पळयल्यार तुका कळना कळल्यार तू येवच ना केन्ना येतलो येवचे जाल्यार केन्ना येतलो तें सगळें तरी सगळे समर्थांगे जीवीचे आर्त हें तें आणि तांणी सांगल्या निरूपणी हे सद्वृत्ती होते स्थळ त्याग होता सवेची जाते काय करू रे क्रिया घडेना तुझवीन रामा मज कंठवेना हां अखंडित हे सांग सेवा घडावी न होता तुझी भेटी काया पडावी दिसे दिस आयुष्य हे व्यर्थ आटे उदासीन हा काळ कोटे न कंटे अशी तावळी तशी हो साधक हां तो जेन्ना साधन सुरू करत न्ही इट इज नॉट दॅट इजी इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजीस हें तांणी सांगल्या हां आनी तांणी कल सांगल्या अवगुणाचा करून त्याग जेणे धरिला संत संग तयासी बोली जे मग साधक ऐसा श्रीराम जो संतासी शरण गेला संतजनी आश्वासिला मग तो साधक बोलिला ग्रंथांतरी हां तू ग्रंथान शास्त्रांत कल सांगल्या की संतांनी जाग मनुष्याक नुसते हांव शरण वचून जायना हांव कोणा शरण वचूला की तान्ने म्हाका आश्वासन दिवंका वय हांव तुका आत्मज्ञान करून दिता म्हण तरी मात्र खरें तरी तूं साधक जाता नाजाल्यार जायना उपदेश नाहीतर आमी म्हणटा ती हो हांव इंदिरा गांधी वळखता हांव नरेंद्र मोदीक वळखता तो म्हगेलो बरो फ्रेंड आसा म्हण नरेंद्र मोदीक विचारल्यार कोण ही शिवांगी म्हाका कोच ना बा म्हण नरेंद्र मोदीच कल्या जाय आमगे स्वाम्यांक सुद्दां समजा हांव म्हणलो यो आमगे स्वाम्या बद्दल हांव इतले प्रितीन उलयता जर समजा स्वाम्यांक कोणें पूण सांगलें ही शिवांगी नायक म्हण मागीर सांगपाक लागता ती केन्ना थंय तें अंधेरी किर्तन केलेलें पळय ती म्हण अशी तरी आमी नुस्तें म्हण जायना तांणी आमकां आपलें म्हणटा तितले आमी अनुसंधान दवरका तांगेलें तावळे मात्र आमी तांगेल जाता ती ते आमकां आश्वासन दिता ती आश्वासन म्हळ्यार ते जबाबदारी घेतात की आमकां आत्मज्ञान कोण दिवचें तशी उपदेशिले आत्मज्ञान तुटले संसार बंधन दृढते कारणे करी साधन या नाव साधक साधक कल खातीर साधन करता आत्मज्ञान उपदेश केला तरी मग संसार बंधन सोडका आणि ती दृढ जावंका ही भावना की आत्मज्ञान जाई म्हण ताजे खातीर सतत अनुसंधान सतत साधन धरी श्रवणाची आवडी अद्वैत निरूपणाची गोडी मनने अर्थांतर काढी या नाव साधक म्हळ्यार कले
ज्या मनशाक परमार्थ ऐकूंची आवड आस आणि तत्वम असी मला कळले हें तूंच असं सगळ्यांना सांगता असता ती अद्वैत अनुभव म्हणून संत लोक त्या विवेचनाची कोणा गोडी असतं की ताजी तो नुसतें ऐकून बैसना हांव तेंच असं अद्वैत म्हणा कल्लें की मज्जांत तोच आत्मा दुसऱ्यांत असं तोच आत्मा चराचरान भरला तोच आत्मा पान्ना फुल्लान भरला तोच आत्मा पान्नाक हलयता फुल्लांक फुलयता हां पावस पाडयता अवर्षण करता पूर हाडयता हां कोरोना असले विशाणू तयार करता आणि सगळ्यांक ट्रेनिंग दिता की घार बैसून सुद्दां कशी आनंद घेवचा जाता म्हणून तुमगेलें खंय चुकलें हां कंठ शोश केले तर ज्या नागरिकांक कळनाशिल्लें कशी वागता तें हो घोंग येवच भितर नळीत सुधारचे लागले लोक वय की न्ही कोरोनाच घोंग आयलो घोंगो संवसार नाका भोंगो म्हणून शिवराम स्वामीन बरयल्या तशी तर घोंग येवच भितर नळीत गप्प बसली कल्या म्हळ्यार जिवाच प्रती एकल्याक भंय आसता न्ही तशें तें अद्वैत निरूपण म्हळ्यार सगळे कडेन तें एकच तो परमात्मा सगळे कडेन भरला बरें करतले तोची वायट करतले तोची आणि ह्या जे मनन करून अर्थांतर काढी या नाव साधक होता सारा सार विचार म्हळ्यार खंय खंय सारा सार विचार करतले संत जन मेळटात की खंय सत्संग आसता सारा सार विचार करचो म्हळ्यार हें सार हें विचार हें असार खंयचे अनित्य स खंयचे नित्य स हाजे जे उहापोह म्हणटात ताका मराठींत म्हळ्यार कळ्ळें हाजे कल म्हणटा ती विमर्श जाता की थंय वचून तो बसता साधक ऐके होवून तत्पर संदेह सोडून दृढोत्तर आत्मज्ञान पाहे म्हळ्यार तो कल करता तातूंत आत्मानात्म विवेक कोणें मांडटा असल्यार ते विवेचन मना धरून आयकता आणि संशय ना करून आपणाक संशय काण घालून निश्चितपणान म्हाका आत्मज्ञानच जाय म्हणटा दिकान वळता नाना संदेह निवृत्ती भावयाधरी सत्संगती नाना नमुन्याचे शंका कुशंका आमगेल्या मनांत येतात हो व्यवहार आसा आणि आमकां प्रपंच कोरनूची जे प्रपंचान तूं इतले भानगड आसा ती इतली माय आसा इतले आमी खंयचे हातूं एंटेंगल जावचे शकता शिरकूंचे शकता ती अशी केल्यार कशें जातलें तशें केल्यार कशें जातलें अजुनी पगार मेळणी स म्हयन्या पगार मेळणी खावची कशी जेवची कशी देवाचेर विश्वास नुसतें राम राम म्हणून घार बसल्यार जातवे असं नमने शंक येतात न्ही ताजी निवृत्ती जावचे खातीर धरी सत्संगती आत्मशास्त्र गुरु प्रचिती ऐक्यतेसी आनी हें महत्वाचें तो कलकर्त साधकू ताका गुरू सांगता हे पळय ही शास्त्र वाची ही पुस्तक वाची ताका दिता वाचून ताजी विमर्श शिकयता विमर्श कशें करचो ताजो स्वाध्याय करता त्या स्वाध्याय केलेले आयकून तूं स्वताक नोट्स घे त्या घार वचून वाची आणि ताजें चिंतन मनन करी आणि ते तुका कशी लागू पडटा आयुश्याक हें पळय हां आणि तावळ गुरू सांगता ती हांवें तेंच केलेलें त्या वेळार म्हाका ती प्रचिती आयली आणि म्हाका कसली प्रचिती आयली हें सांगता ती की म्हाका आत्मज्ञान जालें म्हळ्यार म्हाका स्वता आत्मा हांव एक जावन गेलें आतां म्हाका सगळें हातूं हांवच दिसता प्रती एकल्यातूं हें गुरूगल प्रचिती आणि ते म्हणटात गुरू म्हणटा ती आतां तूं आत्मप्रचिती घे नुसतें शास्त्र आनी गुरूंगल प्रचितीचेर राबू नाका मुखार वच मुखार वच मुखार वच मुखार वच आणि शेवटी तूं कळटलें की हें जें सांगलें आत्मज्ञान दुसरें कांय ना तो तूंच आणि तावळ तुक्क जेन्ना प्रचिती येतली तावळ तुका कळटलें शास्त्रांत हेंच सांगिल्लें गुरूनी हेंच सांगिल्लें अशी तर धरी सत्संगती आत्मशास्त्र गुरु प्रचिती ऐक्यतेसी आणि तो साधक देहबुद्धी विवेके वारी देहबुद्धी सुट्टून आमगेली ती विवेकाने योग्य विचार करून बाजू करतात आत्मबुद्धी सुदृढ धरी पक्कोण धरचे श्रवण मनन केलेची करी या नाव साधक विसंचूनी दृश्यभान चिखलांतान पावूंच असल्यार हातान अशी बाजू करतात आमी पावतात म्हळ्यार आमी शेवटी कल करता ती हां आमी त्या लाट ते उदकाक अशी मागशी सारता ती आमी मुखार वता ती वतच न्हय स्विमींगाचें हें रूल आसा ते अशी हें करतात तेन्ना पावतात वल्ली मारता ती गाडी बोटी सुद्दां मुखार वतलें अशी वता तशी तें दृश्यभान हां विसंचूनी म्हळ्यार धूर करून दृश्यभान जें दिसता आसा तें खरें न्हय तर तें खरें कल्लें हें पळोवच्या खातीर तें दृश्य जें आसा तें दिसता आसा तें अशी मागशी सारचें म्हळ्यार मनान मागशी सरचें हाजी हांत कल्लें आसा
तर ते पळोवनच्या कल कळका की एक हे आतां एकलो केप्पोच विचार कर म्हळ्यार विवेक कशी करचे ते कळटा. मस्त म्हणटा आमी केप्पो मोन्न असल्यांक गेले संगतींत येता ती आमकां दिसता ती, तरी ताका कान जागेरी आसता ती, कुर्ड आशिल्ल्यान दोळे जागेरी आसता ती, आनी भोग आमचे दोळे आसतात मस्त म्हणटा गेले जाल्यार तांतूं दृश्टी ना. कल्ल्याक ना, तरी हें दृश्य दोळ्यान बैसून कोण पळयत की तो तांतूं ना, नजर ना. हां, कान्नान बैसून जो आयकत की तो खंय की वचूला. हां, तेमी ती ताका आयकूं येना. म्हळ्यार हें जें आसा म्हळ्यार हें दृश्य आशिल्लें खरें न्हय. त्या दृश्य भान तूं बैसून जें आमकां दाखयता, करयता, खावयता, पिवयता, हां, तें खरें. हाजें जें भान आसा, दृश्य भान बाजू करचें, आनी तो आत्मा दृढ धरी आत्मज्ञान विचारे राखे समाधान या नाव साधक, तोडून द्वैताची उपाधी अद्वैत वस्तू साधने साधी, लावी ऐक्यतेची समाधी या नाव साधक. आयकता आयकता आयकत ते सत्संगांतून ताका समाधी लागून वता, आनी हगूर 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 ताका कळच्या लागता. कळ्ळें की आत्मज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें. तावळ ताका दिसता तागल आत्म्याक तो सोदू वता पळय, तावळ ताका कळटा ह्यो कितले धूळ साचल्या हाजेर. त्या आत्मज्ञानात चिकचिके चिकचिके अंदूक अंदूक उजवाड पडटा. तावळ बाकी सगळे बुरशी विचार तो पयली बाजू काडटा, साफ सफाई करता. एक हांतू जेन्ना वज्र मेळटा, ते कार्बन आसता, फातरांत वज्र आसता तें कळटा, ते फुटोवन फुटोवन बाकीचे अनवॉन्टेड तो बाजू काडटा, आनी तावळ ताका तें वज्र दिसच्या लागता. त्या वज्राक सुद्दां घासून पुसून कशी ताका क्लीन करचें जाय तर ताका पैलू पाडचें कशी हें शिकून घेता. तशें आपणालेंच आत्मज्ञान उज्वल कशें करचें, ताजो जिर्णोद्धार कशें करचो. स्वामीजी मस्त देवळांचो जिर्णोद्धार करता ती तशी आमगेल ह्या देवळां जिर्णोद्धार आमीच करता. खंयचेय स्वामीजी करूं शकना ती, खंयचेय गुरू करूं शकना ती. हें 80% काम साधकागेल आसता, 20% काम गुरू करता ती. 20% काम म्हळ्यार कळ्ळें, तें मार्गदर्शन करता ती, अशी केल्यार अशी जाता म्हूण सांगता ती, जाल्यार एक्चुअली करचें तें आमी करता. आत्मज्ञान जीर्ण जर्जर त्याचा करी जीर्णोद्धार, विवेके पावे पैल पार या नाव साधक श्रीराम. उत्तम साधूंची लक्षणे अंगीकारी निरूपणे, त्या निरूपणात ऐकना पडे हांवें सुद्दां तेंच करता म्हूण दिसता. बळेची स्वरूपाकार होणे या नाव साधक. म्हळ्यार आमी जेन्ना संतांनी वचून बसतात न्ही, एक सगळे गुण एकदम शिकूंक जायना ती. एक एक तांगेले गुण अशी रोपटे घेतात न्ही, नर्सरींत वचून एक एकाची तुळशी रोपटे हाडले, ताका गोमटे करून कुंडीन दवरून ताका उदक घालें, हें घालें, सूर्यप्रकाश दिलो, ताका वाडयलें, तें वाडटना पळयलें. तशें एक एकची संतांगेले गुण एक एक दोन दोन हाडून आमी आमगेल्या मनान ते कल्टिवेट करता ती. कळ्ळें म्हळ्यार इतले दिवस थंय वायट गुण भरलेले ते काडले, आतां ब्लँक जाल्या, तरी कशें की वृक्ष जाता नवें मन, तर ते बरे गुण आमी कल्टिवेट करता ती. ते कशी तरी अंगीकारी निरूपणे बळेची स्वरूपाकार होणे या नाव साधक. असत्क्रिया ते सोडिली आणि सत्क्रिया ते वाढविली. म्हळ्यार बरी क्रिया बरी काम करूं सुरू केलो, कोणाक मदत करी, कोणाक कल करी अशी, आनी वायट कोणाल करताले न्ही पयलें ते कंप्लीट सोडून दिले. त्याज्य रिपू म्हणटात न्ही, जे लोभ मोह आसक्ती, क्रोध म्हळ्यार संतापू, कोणाचेर एक सम कोपचें, ह्यो तोवे कोपिश्टू सगळे ताका भिताले. म्हळ्यार वा 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 कसली वट आसता गली, सगळे लोक ताका भिता ती म्हण. रिटायर जायना पण कांय ना, ते हाजेवारी कल म्हणटात ताका बुद्धीबळांनी खेळटात न्ही, एक राय आसता, एक प्यादी आसता ती, एक हत्ती घोडो सगळें आसता. जालें गेम जालो, राय मेल्लो, पुरें काडलें तें बॉक्सान घालें. तशीच आमगेले क्वीन कॅरम खेळतना आनी स्ट्रायकरू क्वीन, बा क्वीन घेतलो म्हण की कोण कौतुक वा 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 म्हणून हें करतात, कशी कट्स मारता ती, अरे बा. पण ते गेम जालो की जालें, तशी रिटायर जालें की जालें, ताका कोण कडेन विचारता, सूण सुद्दां हुंगू येना. हें जेन्ना कळटा तावळ कळटा की हें कल्लेस की हें नश्वर, नश्वर प्रपंच नश्वर. तेमी ती तो म्हणटा स्वरूप स्थिती बळावली. कशी बळायली की सत्क्रिया त्याने वाढविली, स्वरूप स्थिती बळावली या नाव साधक श्रीराम. अवगुण त्यागी दिवसे दिवस करी उत्तम गुणांचा अभ्यास,
स्वरूपी लावी निजध्यास या नावसा. निजध्यास, ध्यास कोणाला? मगल स्वरूप, ताच जमाक ध्यास. दृढ निश्चयाचे निबळे, दृश्य असताच नाडळे. निश्चय केलेली मी ती, दृश्य दिसताच तरी हा विचार करता हे खरं नाही. हांत दिसतले, हांत अशी चैतन्य तें खरें. तशी दृश्य असताच नाडळे, सदा स्वरूपी मिसळे या नाव साधक. ते मी डायरेक्ट हांव कल करता त्या स्वरूपांतूच हांव डेस्टिनेशन मगले थंय म्हाका सरळ दिसच्या लागता. प्रत्यक्ष माया, जी माय प्रत्यक्ष दिसता तिल्ल्या हांव दुर्लक्ष करता. प्रत्यक्ष माया अलक्ष करी, अलक्ष वस्तू लक्षी अंतरी. आत्मस्थितीची धारणा धरी या नाव साधक. आत्मस्थिती म्हळ्यार हांव म्हळ्यार आत्मा, ह्या विचारांचे ड्रेस कोड घालून घेता तो. ड्रेस कोड घालून घेता तेमी ताका कोणें कल्ले म्हणल्यार ताका जास्ती त्रास जायना. साधकाने बाधक विचार केन्नाय कोर नये म्हणटात, बरोबर. हे साधकालेक लक्षण असत. नो नेगेटिव्ह थिंकींग. जे या जनासी चोरिले, आणि जरी ताका कसले नेगेटिव्ह थिंकींग आयले, कोणागेर करुण भागका तर त्या आमकां सद्गुरू गेली. फक्त हांकां तांकां सांगू वचना. फक्त हे देवा बुद्धी दे रघुनायका. रघुनायक राम हो समर्थांगेलो गुरू आशिल्लो, तर तांकांच ताणें सांगलें बुद्धी दे रघुनायका. हांकां तांकां आमी सुदारचें शकना ती, हांवें सुदारका. जे या जनासी चोरिले, मनास न वचे अनुमानिले, तेच जेणे दृढ केले या नाव साधक. हां, ते कशें आसता? आत्मज्ञान म्हळ्यार कशें आसता? जे बोलताची वाचा धरी, म्हळ्यार उलोवंक जाका जायना, वाच थकता, वाणी थकता. जे पाहताची अंध करी, ताका हाजे कलते सहस्र दर्शन, स्वरूप दर्शन घडयलेलें कृष्णाने अर्जुनाक. तागेले दोळे दिपून गेले, तो भिवून तो म्हणा नाका नाका, म्हाका तुगेलें तें नुस्तें कृष्णागेलें हास्य रूप आसा पळय तेंच जाय, बंद कर बंद कर, म्हाका पळोवचें जायना. जे पाहताची अंध करी, ते साधी नाना परी या नाव साधक. तो भिना तरी ताणें तें मनात ठाण केलेलं असलें हें मेळयतलोंची म्हण. तेमी ती दोळे ताका नजर तो तयार करता, की नजर साधी नजर आशिल्ली दिव्य दृश्टी ताका मेळटा. आनी तें कोण दिता? तरी तद्विधी प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम. ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम. तशी तो गुरूंक शरण वता आनी म्हाका दिव्य दृश्टी दी देवा, नाजाल्यार म्हाका हें सहन जायचना, पण कुर्ड जावन पडटलो. तावळी ते आनी परत समर्थ सांगतात, जे साधू जाता साधवेना, जे लक्षू जाता लक्षवेना, ते अनुभवे आणि मना या नाव साधक. ताका अनुभव हाण दिता गुरू. आणि तो स्वताक मेहनतीने तो अनुभव मेळयता. कले म्हळ्यार कांद सोललेलो वरी, कांद सोलयता वचून एक फावट सोलून पळया, ती भितर कल्ल भरता कल्लय भरना. जेथे मनची मावळे, मनान आमी सगळे अनुभव घेवचे जाल्यार हे सगळे पळोवच्या गेल्यार आत्म खंयस करूं गेल्यार मन पयलीं ना जाता. मागीर ताजो अनुभव कोणाक येतलो? अनुभव येवच्याक मन लागता न्ही, कले पूण मिडियम लागता. आतां समर्थ मल्ल्या थंय उलोवन घेतात म्हळ्यार हांव एक मिडियम न्हय, हांव तुमच्यान आनी समर्थांत एक मिडियम आसत. हां, तशी तर ते हांवची ना जालें तरी समर्थांनी डायरेक्ट उलोवंका, किंवा तुम्ही आयकतल्यांनी तातूंत एक जावन वचका. आयकतल्यान एक जावन वचका, श्रोतेवर न्हय कडेन. जेथे मनची मावळे, जेथे तर्कची पांगोळे, कसले तर्क केल्यार कळना हें कसलें बाबा ब्रह्मज्ञान म्हळ्यार, तेची अनुभवा आणि बळे. बळे म्हळ्यार कळ्ळें? त्रास घेवन या नाव साधक. स्वानुभवाचे योगे वस्तू साधी लाग वेगे, तेची वस्तू होय अंगे या नाव साधक. म्हळ्यार कळ्ळें? तो स्वता आत्मसाक्षात्कार कोण घेवन आत्मज्ञानात पुनरुज्जीवन करता आणि मस्त लोकांक त्या दिकान वळयता, हें करता आणि प्रपंचांत तो पार पडता. आत्म्याला तदाकार जावन राबचो तो सतत अभ्यास करता तो साधक. आणि आत्मस्वरूप स्वानुभव घेवच्या पळयता. आणि जे जे गुरू सांगतात पावल्यार पावल घालून, हां, ते मध्ये गुरुगीतेंत तांणी सांगल्या कळ्ळें? ध्यान गुरोर मूर्ती, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती. गुरूंक ध्यान करचें जालें, पुजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य. म्हळ्यार प्रत्येक एक शब्द गुरूंक गेलो
अशी श्रवण भक्ती तागली ते मनान साठ्ठन ता श्रवण मनन निधी ध्यासन कोरून ताजो अनुभव म्हाका जावंका हें इतलें प्रबळ इच्छा जाता की त्यान तो जाता. जशी एक अळी आसता, हां, ती फुल्लान शिरकलेली आसता, तावळे एक भुंगो ताजे भोवती गूं 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 करून फिरतो आसता. हां, तूं अळी ना, तूं फुलपाक रस, तूं फुलपाक रस, तूं फुलपाक रस म्हण. आनी ताका भितर आयकत आसता त्या अळीक. तर हगूर 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 त्याच विचारांत एकमय जावन जावन त्या अळी खरेच फाल्ले जातना ताका पंख फुटतात. पंख फुटून ते फूल उमल्ले भितर फालपाल्यार गोमटें फुलपाक रंगीत फुलपाक जावन ते उबून वता. तशी तो साधक असणे हाजे गुरुंगल जे सांगील आस ताजे सतत गुंजन तागल कान्नान चलका. स्वानुभवाचे नियोगे वस्तू साधी लागवेगे तेची वस्तू होय आंगे या नाव साधक. हांव आत्माच आस, हांव देह न्हय. हांव देह न्हय, देह मगलो म्हाका वापरचे खातीर दिला, जाल्यार हांव देह न्हय. हांव देहा पेक्षा परे आस. म्हाका जन्म ना आनी जन्म नातीर म्हाका मृत्यूय ना. त्या मृत्यूचे भंय गेले, परत जन्मा येतले हें म्हाका कोणें बांद न्ही. हांव फ्री आस आनी हांवच देव आस. जाल्मी ती हांव हें देवागल सगळे दैवी गुण अंगीकार खाती आनी ताजो लोकांक उपयोग करता लोकां खातीर. तरी देव जशी करता देवाल काम समजून हांव प्रत्येकल्यांक दय दाखोवंका, तांचेरी उपकार करतात. उपकार न्हय, उपकार करची भावन आसना, जाल्यार जिथे कमी तिथे आमी सगळ्यांक मदत करता. हें करतलो तो खरो साधक. अनुभवाची आंगे जाणे योगियांचे खुणे बाणे काहीच न होन असणे या नाव साधक. म्हळ्यार स्वस्वरूपाची अनुभवाची सगळी अंग तागोतच कळच्या लागता ती. आनी हाजो अभ्यास करतना खंयची खंयची पायरी येता ती, कलकल अवस्था येता ती, कलकल अडचणी येता ती, खंयचे अतिंद्रिय अनुभव येता ती, हे सगळे गोश्टी ताका कळटा ती. म्हळ्यार कोणाक सुगंध येता साधने बशिलता वळी, कोणाक आणिकल जाता, हें ओम दिसच्या लागता, कोणाक चमकत चमकत एक साधकाक अशी मुखार मुखारी ओम ओम अक्षर दिसताली. ती एक पायरी, तें एक स्टेशन. थंय रावचें ना, तें आत्मज्ञान न्हय. कड्डेर वचून वचून हें अनुभवाचे न्ही आंगे जाणे तावळे गुरू सांगतात, हां गो अहेड गो अहेड, हें न्हय हें न्हय हें न्हय, हें एक स्टेशन. आनी कड्डेरी गुरूंक तो विचारचें बंद करता. कल्ल्या म्हळ्यार तें तो स्वताच जाता. तो आसूनची काहीच न होवन असणे या नाव साधक. तो तरी जिवंत आसता, देहांत आसता, पण तागल अभिमान, तागल मीपण, फट्टी मी कंप्लीट विर्ण वता, नाची जाता, तिरोधान. आनी तरी तो उरलो केवळ उपकारा पुरता म्हण. तशी परती सारून उपाधी असाध्य वस्तू साधने साधी स्वरूपी करी दृढ बुद्धी या नाव साधक. देवा भक्ताचे मूळ शोधून पाहे सकळ साध्यची होय तत्काळ या नाव साधक. साधकाने उपाधी परती सारखा, उपाधी म्हळ्यार कल्लें. तरी आ बैल मुझे मार म्हूण आमी मस्त गोश्टी सुप्तान घेतात. ते खरें गरज आसना, आमकां दिसता हांव केले शिवाय दुसरें कोणें करचें ना म्हूण आमी सुतांक घेतात. आनी ते वाडत वतात. व्याप इतले वाडटात की ताजो ताप मात्या दुखसूर जाता. तावळे तसले उपाधी बाजू सरकात. कल्ल्याक मगल एम कल्लेस की असाध्य वस्तू मी साधने साधी स्वरूपी करी दृढ बुद्धी या नाव साधक. देवा भक्ताचे मूळ शोधून पाहे सकळ साध्यची होय तत्काळ या नाव साधक. विवेक बळे गुप्त झाला, आपे आप मावळला, तो दिसतो परी देखिला नाहीच कोणी. तो खरे कश्यस भितरल्याने वेश असावा बावळा, परंतु अंतरी असाव्या नाना कळाके. तशी तागल स्वरूप असता. मी पण त्याने मागे सांडिले, स्वये आपणास धुंडिले, तुर्येसही ओलांडिले या नाव साधक. कल्लें तरी निद्रा, स्वप्न, सुषुप्ती, सुषुप्ती म्हळ्यार निद्रा, आनी जागृती. जागृतेंतसून तें एक सपनच आसता, तें लॉंग सपन, मरसर पडलेलें सपनच तें. आनी हें सगळें साक्षी भावान पळयतले एक बाजू बसून पळयत आसता. तुर्या कल चल्ल्या म्हणून ती हेवें दिसता तेवें दिसता, जाल्यार ती तुर्य म्हळ्यार सुद्दां आत्मज्ञान न्हय. हें साधकाक गुरू सांगता ती पळय, हांगा शिरकू नाका, तुर्या हें न्हय, मुखार वच.
आणि पुढे उन्मनीच्या सेवटी आपली आपण अखंड भेटी, अखंड अनुभवी ज्याची दृष्टी या नाव साधक. द्वैताचा अतहंगा कशी तो शूरवीर साधक म्हणून चांगल्या समर्थांनी कशी साधन केली, कशी त्यांनी तांकां सगळी शस्त्रविद्या येताली, तशी मनाची शस्त्र सगळी देवी शक्ती असणे तिघ सगळी शस्त्र काढतानी आणि कलकल केले. द्वैताचा तटका तोडिला, भासाचा भास मोडिला, देही असोनी विदेह झाला या नाव साधक. जयास अखंड स्वरूप स्थिती, नाही देहाची अहंकृती, सकळ संदेह निवृत्ती या नाव साधक. श्रीराम. पंचभूतांचा विस्तार, जयासी वाटे स्वप्नाकार, निर्गुणी जयाचा निर्धार या नाव साधक. श्रीराम. स्वप्नी भय जे वाटले, ते जागृतीस नाही आले, सकळ मिथ्या निर्धारिले या नाव साधक. श्रीराम. आता दोग जाण निदल्या ती, दोग जाणे कलकल स्वप्न पळयत असती, दोग जाण भाव बाजू निदल्या ती, स्वप्न पळयत असती. एकलो बेगी जागी जालो, भयंकर स्वप्न आशिल्लें. अरे हें स्वप्न आशिल्लें, हांव उगीच भिल्लो म्हण ताका दिसलें. तित कडेन तर तो दुसरो बाजू न्हिदलेलो बोंग मारता, भिवन गौज मारता, किळचता, म्हाका मारनाका. ताळ होस न्ही, हो ताका जागयता, उठा कोण मारतस तुका, मानशार आराम तर न्हिदला, कल जाल तुका म्हण. जागी जावन भितर ताका भंय गेले. पण एक हाजे वेल्यान कळलें, जागोंक का कोणाकय जागोवचें असलें, जागयतल्यान पयलीं जाग येच का, भंय की न्ही, हें मुख्य. जागयतल्यान जागी जाल्लेले मनुष्य असल्यार मात्र तशी गुरू हो जागृत असका, स्वतः आत्मज्ञानी असका, तरीच तो साधकाक आत्मज्ञान कोण दिवच्या शकता. स्वप्नी भय जे वाटले, ते जागृतीस नाही आले, सकळ मिथ्या निर्धारिले या नाव साधक. स्वप्न म्हणून ताका कळता हे जागृतींत स्वप्न म्हणून. मायेचे जे प्रत्यक्षपण जनास वाटे हे प्रमाण, स्वानुभवे अप्रमाण साधके केले. माया प्रत्यक्ष दिसता ना कशी म्हणचे लोक म्हणतात, अरे हे दिसता, तुका कापले रगत येता की ना, तुका दुखता की ना, चिमट घेतल्या दुखता, हां तेमी हें तू कशी ना म्हणटा. ते आत तसं नंतर ना, आत तसं ताजेर खपली मांडटा. ते निसर्गान कशी परमेश्वरान केल्लें ते आत्मज्ञान जाल्लेल्यांक कळटा की आमगेल रक्तान तुजें एक हें आसता की ताका ESR म्हणटा ती, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, तरी ताजेर आपोआप खपली म्हणटा जखमेचेर. आणि ती जर तशी सोडली, देर इज नॅचरल हें कले बरें जावचें क्रिया जाता. आणि कड्डेर ता खपली काड नाही मदेंची, परत भळभळच्या लागता. तर जर कर न्ही जाल्यार त्या मायेक कल्ले करूं जायना, हें सगळें फट्टी हां. आणि आप्यापी सुट्टा. तें कोण करता तर आमगेलो आत्म करता. तरी स्वानुभवाने साधकान सांगलें, हें पळय हें कोण केलें, तूं केलें ना. देह इतलें हांव खावचें खाता, तें रक्तांत कशी वता, ताजें पचन कशें करता, तूं करतवे ना, हांव करना. तरी कोण करता, हो देह मात्र करना. देह करता आसतलो, देहाक कोण केल्लें, त्या आत्म्यान केलें. देह कोण चलयता, आतां एखादें प्राण गेल्लो आनी मड पडल्या, दोळे उगडेची जाल्यार ताका दिसना कलेची. कल्या म्हळ्यार तो दिसतलो पळयतलो म्हूण हें देव वचुलो भायर. तशी ही माया हें प्रत्यक्ष दिसता म्हूण जाणांनी म्हणल्यार हें प्रमाण केल्लें म्हणून. तर स्वानुभवे अप्रमाण साधके केले. तो समज कोणाक स्वताक अनुभव आसा न्ही, तो बाकीच्यांक निद्रा सांडून चेयरा जाला, आपणा न्हीद हें करून जागी जाला, तो स्वप्न भया पासून सुटला, ताका स्वताक तर भंय दिसनाची. आणि माया सांडून तैसा गेला, साधक स्वरूपी माय अशी हें करून तो वता. ऐसी अंतरस्थिती बाणली, बाह्य निस्पृहता अवलंबिली, संसार उपाधी त्यागिली या नाव साधक. श्रीराम. कडेरे कामापासून सुटला. काम म्हळ्यार कलें हें जाई तें जाई, इच्छा गरज नाही, इच्छा पळयलें आमकां जाय. सगळे शॉपिंग सेंटराची उबारनायले सारकें बरें, कडे घार हाडून तें कले ताजी वाट लायती जाल्यार तें जाय. कामापासून सुटला. मगलेंच हांव सांगता, ग्राहक पेठेन तूं इतली पिट्ट येतात, हें जाय तें आसता ती दोग जाणां सगळें तशी पडल्या फ्रिजांत, हगूर वापरतात. हांव पयलीं कल केलें, ग्राहक पेटां बंद केली, आशिल्लेंच वापरचें म्हूण. तशी जाता. तशी कामापासून सुटला, गरजे पुरतें
क्रोधापासून पळाला, मद मत्सर सांडिला एकीकडे, मद मत्सर कल्ल्या करचे सगळे मगल देहाचेच अवयव असती, हें जेन्ना ताका कळता, कुळाभिमानासी सांडिले, कुळ कुळ कल्ले, कुळाभिमान कल्ले, ह्या देहाचे कुळ, लोक लाजेस लाजविले, लोक म्हाका कल्ले म्हणटले, हां हें हांव विचार करना, कल्ले म्हणो ती म्हाका कल करचेस, परमार्थ असं माजविले विरक्ती बळे, परमार्थ परमार्थ म्हणून कल करतात पळय तें विरक्ती येता तांतून, सगळ्याक कच कस लावन कोणे अयो हांव तूं कले करना रे कले जबाब दिवची ना, अविद्येपासून फडकला, हां तरी हांगा तांणी दिल्या की समर्थ कशी हें करतात, एखाद्या वीराने ज्या प्रमाणे अनेक सान्न हड्ड शत्रू मारून व्हडलो पराक्रम गाजोवंक की, त्या प्रमाणे साधक स्वस्वरूप स्थितीच्या आड येतल अनेक सान्न हड्ड शत्रू साफ नाश कोण सोडता, हो तागल पराक्रम श्री समर्थात वर्णन कोण सांगता ती, आणि हांतू वर्णन तांचे केल्या, आणि श्री समर्थांनी स्वता ते केले, हां ते आत्मचरित्र गेले, आधी केले मग सांगितले, साधक म्हणून तयार जावच्याक कसले कोरका लागता, तरी कळ्ळें तर देहबुद्धींतन आत्मबुद्धींत वतना, हां देहबुद्धी एकली येना, तिगल सगळी पलटण असता, म्हळ्यार हा मगल देहू, मगल नातेवाईक, मगल नात्र, मगल चेडवां, आजो गोजो सगळे जाण आसता ती, तिगल प्रजे सकट समूळ नाश करका लागता, तावळी देहावेल प्रेमामिती जीव अत्यंत स्वार्थी, आकुंचित, आसक्त जालेलो असता, भोगा खातीर हपापलेलो, हां तांची तिकल जाता अनेक भ्रामक कल्पना असता ती, भावन असतात गुंतलेल्यो, आकांक्ष असता ती, आमगेल कल की भुलती मूल्य असता ती, हे आणि आमी म्हणटात ते आमगेल कल्चर हें तें म्हणून, आमगेल विचार विकार हे असले देहबुद्धींतन पोशिल असता ती, ह्या सगळ्यांक जेन्ना कळता हें मगल चुकीचें, तो धैर्याने शूरवीर जावन ताजे अगेन्स्ट वता, बाजी प्रभू एकलो ते पावन खिंडीन ताणें शत्रूक लढ दिलो एकलोची, हां आणि तो कडेन धारा तिरची पडलो म्हळ्यार तो परमेश्वरांत एक जालो, तशी हो साधकू, हां साधकागलो हो वीर भाव ह्या सगळ्याक आपण तोंड मोड नामशेष करता, हां आणि तो स्वता कल करता साधकू चिदाकाशान स्वैर संचार करचे लागता, आणि बाकीच्यांकय एरियल व्यू मेळटा ताका, बाकीच्यांकय सोडोवचें हाज्याने येवन पूर आयल्यार ते हेलिकॉप्टर येवन उबारतात न्ही तशी करूं लागता, तशी अविद्येपासून फडकला, प्रपंचापासून निष्ठला, लोभाचे हातीचा गेला अकस्मात, थोरपणासी पाडिले, वैभवासी लिथाडिले, महत्वासी झिंजाडिले विरक्ती बळे, भेदाचा मडगा मोडिला, मडगा म्हळ्यार तागल घरची मोड घालताने, रातचे घर भेद, अहंकार सोडून पाडिला, पायी धरून आपटिला संदेह शत्रू, कसले हें करतवे संदेह करता, शंक घेता, त्या शंकांक मान घाले, विकल्पाचा केला वधू, थापे मारिला भवसिंधू, एक ठाप करून की भवसिंधू ना जाता, तो जशी आमी मागचे एक प्रवास वर्णन म्हणून एक कवीत सांगिल्ली, ती नंतर मुखालपंत घेता आतां वेळ ना जाल्यार तो भवसिंधू ना जाता गुरुंगल कृपेने, आणि सगळ भूतांचा विरोध तोडून टाकिला, भव भयासी भडकाविले, काळाचे टांगेच मोडिले, मस्तक हाणोनी फोडिले, जन्म मृत्याचे श्रीराम, देह संबंधावरी लोटला, संकल्पावरी उठावला, कल्पनेचा घात केला अकस्मात श्रीराम, अपधाकासी ताडिले, अपधाकासी म्हणा कल्ले, अपधाकासी म्हळ्यार स्वताक जे भंय दिसता न्ही, आमगेलेच आमकां भंय दिसता मस्त म्हणटा, म्हळ्यार ते एक नमुन्याची डेफिडन्स कॉन्फिडन्स वता, हाज्यान तशें न्ही साधकागेल कॉन्फिडन्स भारी, तर तो म्हणटा नो नेगेटीव थिंकींग, ताका मान घाली हांगा, लिंग देहासी विभांडिले, पाषांडास पछाडिले विवेक बळे, पाषांड म्हळ्यार फट्टी जे वागणूक आस न्ही तांकां विवेकाने तांकां नामोहरम केले, तांकां हरयले वादांतू, गर्वावरी गर्व केला, स्वार्थ अनर्थी घातला, अनर्थ तो ही निर्दाळिला, नीती न्याये म्हळ्यार कल केले की तो कशें करता, हांव ब्रह्मच ह्या अभिमानान साधकू
हा ब्रह्मस म्हूण साधक हा देहस हो अभिमानाक मारता. हां तरी एक अभिमानाशील देवालं आणि दुसरं अभिमान देहालं. एक सत्यागलं शाश्वताचं तर दुसरं असत्याचं, एक अशाश्वताचं. एक अत्यंत पवित्र, दुसरं अत्यंत अपवित्र, देहभावांतलं अपवित्र. एक कल्याणकारी, दुसरं अकल्याणकारी. साधक हा दुसरं अभिमान ना करता. हं? आणि कल करता देहबुद्धी स्वार्थाक संकटान घालता. आपणाक स्वार्थ पुराय हें करता, ताका देशोधडीक लायता, धांवन धांवन घालता. हां आणि साधक दुर्दैवाक सरळ शास्त्र शुद्ध मार्गान ठार करता. म्हळ्यार कसलें दुर्दैव सुदैव हें देव दैव त्या कले लाभे सदैव गुरुचरण लाभ होता के. गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु कृपा सिंधु गुरु दीन बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता. तो कशी करता? देव दैव लाभे सदैव हो, देव दैव लाभे सदैव, गुरु चरण लाभ होता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु कृपा सिंधु गुरु दीन बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता. आता मोहाकल केलताने मोहासी मध्येची तोडिले, दुःखासी दुद्धडची केले. म्हळ्यार ताका जीवशी मारले दुःखाक. तू म्हणला येवची ना, शोकाक खंडून पेलदिकान केले. शोक करची ना, दुःख करची ना. द्वेष केला देशडेरी तुगल. आता कल काम सांगा द्वेषागले. हांव कोणागलो द्वेष करना, ती सगळी मगल आसा ती. तू कोण द्वेष करतलो? ताका द्वेषाक धांवडावन घाले. अभावाची घेतली नरडी. अभावाची म्हळ्यार कले नास्तिकपणच न्ही, नास्तिक ताका ताका गळ अडचून सोडो. हां मगल प्रत्यक्ष भगवंतूच हांव आसत. तावळ म्हाका अभाव खंयच्यान येतलो? धाके उदर तडाडी कुतर्काचे. नाना नमण्याचे कुतर्क, नाना नमण्याचे नेगेटिव्ह थिंकिंग असणे ताजे भिवन तागल पोट पिंदून घालता हाजवारी. ज्ञाने विवेक माजला तेणे निश्चयो बळावला, अवगुणाचा संहार केला वैराग्य बळे. अवगुणाचा संहार कशें केलताने? वैराग्यान केलो. वैराग्य बळ म्हळ्यार सगळे महा देह न्हय. तेमी देहाच देह भावांत जें जें येता तें हांव न्हय. तेमी म्हाका तांत कसले इंट्रस्ट ना. हें वैराग्य. ताज्यान हें म्हाका कसलें कारण आसा कोणाक द्वेष करचें, कोणाक मोग करचो, कोणाक एकल्या मोग केले, एकल्या हें केलें, हें लोभ केलो, मोह केलो, कसली गरज ना. अशी त्या अवगुणांत ताणें संहार केलो. अधर्मास स्वधर्मे लुटिले, कुकर्मासी सत्कर्मे झुगटिले. झुगटिले म्हळ्यार हाकलून लायले. लाटून वाटा लाविले विचारे अविचारासी. श्रीराम तिरस्कार तो चिरडिला, द्वेष खिरडून सांडिला, विषाद अविषादे घातला पायातळी, कोपावरी घालणे घातले कापट्य अंतरी कुटिले, सख्य आपुले मानिले विश्वजनी. आता हांगा आमी राबया कल्या म्हळ्यार टायम जाता. थोडे व्हरले ती श्लोक तरी ते टायम जाता. आमकां डिसिप्लिन लायफ आसता तेमी ते राबया. तरी आतां मी 50 श्लोक जाले ती हांगा मार्क करून दवरता आनी मुखार ताजे मुखावेले मुखार घेवया. फक्त कले सावध दक्ष तो साधक, पाहे नित्यानित्य विवेक, संग त्यागून एक सत्संग धरी. बाकी सगळं विसरता थोडे, फक्त सत्संग धरता. आणि अभ्यासाचा संग धरिला, साक्षपा सरिसा निघाला, प्रयत्न सांगाती भला साधन पंथे. तशी तो साधन करता म्हणून आणि सांगल्या. आणि हांगा हे साधक अवस्थेतावी लक्षण साधक कशी वागता. गुरुंगल तर जाल्ल्यांची पण तागल 80% तो कशी करता. विसरास विसरला, आळसाचा आळस केला, सावध नाही दुश्चित झाला दुश्चितपणासी. अशी हे आता असो हे बोलणे अवगुण सांडी निरूपणे, तो साधक ऐसा येणे प्रमाणे बुजावा. अशी साधक तयार जावका
बळेचे अवघा त्याग कीजे म्हणून साधक बोलिजे आता सिद्ध तो जाणीजे पुढिले समासी येथे संशय उठिला निस्पृह तोची साधक झाला त्याने हे सोडले ते सोडले मग सगळ्याचो त्याग कर का ताका साधकाक तरी त्याने हा त्याग शक्य संसारिकाक म्हणून श्रोत विचारतात त्याग न घडे संसारिकाला तरी तो साधक नव्हे की ह्या श्रोत्यान विचारल्या प्रश्न हे श्रोता आणि वक्ता संवादच नाही प्रश्न हे समर्थच काढतात आणि त्याची उत्तरं ते देतात ऐसे श्रोत्यांचे उत्तर याचे कैसे प्रत्योत्तर पुढिले समासी तत्पर होऊ नये का इथे श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे साधक लक्षण निरूपण नाम समासनम श्रीराम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हे विवेचन पुष्प सगळे श्रोत्यांक गेले मनापासून ऐकत श्रोत्यांक गेले ते समर्थांक गेल्या त्या रामतत्वाचे चरणांचेरी आम्ही सगळ्यांनी मेळ अर्पण करूया श्रोताक सुद्धा तत्व असता कशी ऐकूंक का श्रवण तत्व तागल चरणांचेर घालया म्हळ्यार आमगेल माथ्यांतली ट्यूब पेटो की कशें आयकूंक का कशें आकलन करका मनन चिंतन करका निविद्यास करका मेळोवंका आनी आमी योग्य आदर्श साधक जावंका त्या हनुमंतागल चरणाचेर घालया जय जय रघुवीर समर्थ नमस्कार.